गोंयात जीएसटीचो एन्फोर्समेंट सध्या 50% म्हऱ्यानूच 50 ते 55% रजिस्टर्ड ट्रेडर आणि डीलरांनीच जीएसटी रिटर्न फायल केला। प्रमाण बरेच उणे आशिल्ल्यान कमर्शियल टॅक्स खात्यान ट्रेडराच्यो जीएसटी नेटवर्कांतल्यो तांत्रिक आणि अकाउंटिंग तशेंच एंट्री विशीं अडचणी सोडवंक बुधवारा सांजे पणजे खासा जाहीर मीटिंग दवरल्या। बसकेक कमर्शियल टॅक्स ऑफिसरा बरोबर मुख्यमंत्री आसतलो। जुलै महिन्यात गोयच्या फक्त 50 ते 55% ट्रेडरांनीच रिटर्न फायल करून जीएसटी भरलो। राष्ट्रीय पावण्यार 85 लाख ट्रेडर्स आणि डीलर्स, देश पावण्यार जीएसटी रिटर्नाच्या पहिल्या महिन्याचे प्रमाण 68% म्हऱ्यान। त्या मानान गोयात एन्फोर्समेंट कमी। पहिल्या महिन्याक डेडलाईन वाडोवनूय 108 कोटी म्हऱ्यान जीएसटी जमलो। हे प्रमाण वाडोवंक आता गोयच्या कमर्शियल खात्यान हालचाली सुरू केल्यात। जीएसटीएन नेटवर्कातलो जॅम आणि अडचणींक लागून ट्रेडर्स खंय रिटर्नाक फाटीफुडें जातात। बुधवारा सांजे त्या खातीर पणजे ट्रेडर्स, डीलर्स आणि सब डीलर्सांक मिनेझीस ब्रागांझा हॉलात मीटिंग दवरल्या। 6:30 म्हणजे 4 तारखेक सांजचे 6:30 इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझ ब्रागांझ हांगा एक व्यापाऱ्यांक आणि बाकीचे जीएसटीचे जे स्टेक होल्डर्स आसा, जीएसटी कायद्या बद्दल जर कितें तांच्यो अडचणी आसा ते मागीर रिटर्न फायलिंगाक किंवा पेमेंटाक किंवा आनी इतर त्यांच्या व्यापाऱ्या बद्दल जर कितें तेंचे ग्रीवन्सीस प्रश्न आसा जाल्यार ती हांगा तेजो काय एक रिझोल्यूशन करपाक लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक मिटींग दवरला आनी ते स्वता मिटिंगेक हजर आसतले। त्यांची जी डिफिकल्टी आहा ती जाणा जावपाक, भितरल्यो कांय ज्यो डिफिकल्टीज हांगा सॉल्व करूं येता त्यो हांगा सॉल्व जातल्यो, तश्योच बाकीच्यो जीएसटी कावन्सील पर्यंत व्हरपाक लागून त्यो तेंच्यो ग्रीवन्सीस समजून घेवपा खातीर ही मिटींग आसा। मिटिंगेत वांटेकार जावपी ट्रेडर्स वा डीलर्सांक खात्यान प्रश्न पयलीं धाडूंक सांगल्यात। जाप तयार आसची म्हूण प्रश्न पयलीं धाडूंक सांगला। ऐन वेळारूय खंय प्रश्न घेतले। पयलीं जर आमकां त्यो ग्रीवन्सीस कळत जाल्यार त्यो आमकां एक घेवपाक बरी मेळटली, कारण ताका लागून आमी आमच्या ऑफिसराचो कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल, फोन नंबर एडवर्टायज जी केल्ली आसा तातूंत दिल्ली आसा। इलेक्ट्रॉनीक मिडियानूय आयज घेवपाची आसा ती, तातूंत पयलीं दीत जाल्यार घेवपाक सोंपी पडटली। ना जाल्यार ऑन द स्पॉट सुद्दां आमी थंय आमचो स्टाफ बसलेलो आसतलो, तेज्या कडेन ती कंप्लेन वचून रजिस्टर केल्यार जाता। एके वटेन पेट्रोलियम आणि लिकर सोडल्यार बाकीचो वॅट, एंटरटेनमेंट, लक्झरी, एंट्री टॅक्साची तिजोरेत येणावळ वॅटा उपरांत बंद जाल्या आणि जीएसटी अजून जवळ जवळ अर्ध्या ट्रेडरांक हाताळपाक जमना। केंद्रातूय जीएसटीची परिस्थिती सापूच उत्साहाची नाशिल्ल्यान आयजीएसटीचो राज्याक रिटर्न आणि कंपेन्सेशन आडकला। ट्रेडरांक जीएसटी तयार करप सरकाराक चुकना। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। मडगांवां एसजीपीडीएच्या होलसेल मार्केटान रिटेल नुस्तें विकूंक मेळचें ना। सांगून समजावन आयकनात ते नुस्तेकारांक फायन मारतले म्हूण टीसीपी मंत्री विजय उलयला। होलसेल मार्केटान रिटेल नुस्त्याचो धंदो करपी लामाण्या सयत सगळे बेकायदेशीर धंदे बंद करपाचें थारला। आपूण लामाण्या आड ना, पूण मार्केटान सिस्टम म्हत्वाची म्हूण मंत्री विजय मार्केटान इन्स्पेक्शना उपरांत उलयलो। एसजीपीडीएचे होलसेल नुस्तें मार्केट जाग्यार घालपाचो यत्न फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजयान सुरू केला। मार्केटात एकार एक प्रश्न, तातूंतच होलसेल मार्केटात रिटेल धंदो करपी लामाणी आणि बाकीचे नुस्तेकार, कटर म्हूण काम करपी लोकय नुस्तें विकतात। मार्केटात सिस्टम म्हणटा ती नाच। कटिंगाचो एक आमकां तांकां एक सिस्टम घालून दिवपाक जाय। रिटेल वाल्यांचो आमचे फेलिक्साचें सजेशन अशें आहा की 8 वरां मेरेन तांणी वचपाक जाय। होलसेल ट्रेड चलता म्हणून हॉटेलियर्सांक बी केन्ना केन्ना कापपाक गरज पडटा। सो इमिजिएटली आमी फूल बॅन घालना तांचेर। 8 मेरेन तांणी हांगाचें क्लियर जावपाक जाय आनी जे कावंटरांनी विकता पळय नुस्तें तें 9 वरां मेरेन बंद जावपाक जाय। आतां 11:15 जालीं, आतां सगळें ओपन आहा। हे आतां गेल्या हे कटर जे आहा ते कटरूच रिटेल करता हांगा। हे असले चलचे ना, आमी ताजेर दोळो दवरतले, पुलीस एक्शन घेतली। आमकां ते कितें रिनोवेटिंग पेंट मारना, मार्केटान वायरींग सारकी ना, वेंटिलेशन बरें ना आनी ड्रेनेज लेवल आहा म्हणजे ड्रेनेजाचो आमकां वास येता मातसो। आमचें उदक आनीचें उदक वचना, मूव जायना। तें सांगिल्लें तेंकां आमगे प्रॉब्लेम कितें आहा ते। सुरवातीक नुस्तेकारांक समजोवन पळयतले, मात तरीकय ह्यो गजाली चालूच उरल्यो जाल्यार खंय फायन मारतले। आय एम अ प्राऊड गोंयकार, but that doesn't mean I'm only trying to target Lamani. I am basically trying to target retail fish sale in a wholesale market. I have instructed the police, especially the traffic police, to create an awareness drive for the next 1 week, after which they are going to be challenged. That people, Goinkars, whoever are going to the wholesale fish market, cannot buy retail fish there. You have to come to the retail market. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।
पाणथळ जाग्याचो सांबाळ करूंक सरकारान राज्यातले पाणथळ जागे सोदपाचें काम सुरू केला। केंद्र सरकारान वेटलँड रूल्स अँड रेग्युलेशन थारावन राज्य सरकाराक ताच्या राज्यातले पाणथळ जागे सांबाळून दवरपा खातीर ताचे स्वताचे नेम करपाक सांगला। लोकांक विश्वासान घेवन वेटलँड अथॉरिटी राज्यातल्या पाणथळ जाग्यांचे लिस्ट करतली आनी तो डाटा केंद्र सरकाराक धाडटली। गोय सरकारान राज्यातले पाणथळ जागे नोटिफाय करपाचे काम सुरू केला। केंद्र सरकारान वेटलँड रूल्स अँड रेग्युलेशन तयार करून राज्यांक तांचे पद्दतीन नेम तयार करून 3 महिन्या भितर पाणथळ जागे सोदून काडात म्हूण सांगला। पर्यावरण, रान आनी हवामान खात्यान दिल्ल्या नोटिफिकेशनाच्या आदारान वेटलँड ऑथॉरिटी सुवातीचे लिस्ट आनी डाटा उबो करतली। वेटलँडाचे लिस्ट डाटा संकलन 3 महिन्या भितर राज्यातले पाणथळ जागे सोदूंक जाय। 6 महिन्या भितर पाणथळ जागे नोटिफाय करून लिस्ट तयार करूंक जाय। वर्सा भितर सगळ्या पाणथळ जाग्यांची सर्वकष डिजिटल इव्वेतार। अधिसूचित पाणथळ वाठार व पाणथळ प्रभावित वाठारांनी करूं येता त्यो गजाली आनी नेमबद्ध करपाचे गजालींचे लिस्ट। पाणथळ वाठारांचो बरो उपयोग करूंक तांचो सांबाळ तसोच पारंपारीक पद्दतीन वापर करूंक धोरण निश्चित करूंक जाय। पाणथळांचो सांबाळ आनी स्थायी व्यवस्थापना खातीर दिशानिर्देश करप। पाणथळ सुवातीचे म्हत्वा विशीं थळावे आनी समुदायां जागृती करप। कायदे जेन्ना आमी घालता खंयच्या गोष्टीक त्या कायद्यांचो बाबा गोंयांक कितली एप्लिकेबिलिटी आसा आमच्या राज्याक आनी तातूंत लोकांच्या जीवन वेवस्थेक परिणाम न जाता कशें आमी ताचे इंटेग्रिटी वायज यूज म्हणजे चतुरपणे कसो वापर आमी करपाक शकता आनी ताका कशें सांबाळपाक शकता आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन कशें करपाक शकता हाचेर खूब सिरियसली काम करतले आमी अशें म्हाका दिसता। फुडल्या 2-3 म्हयन्यान तर भरपूर काम आसा कित्याक आयडेंटिफाय करप हें काम आसा। जो एक ब्रीफ डॉक्युमेंटचो तुमी फॉर्मॅट पळयत न्ही ताका भरपूर काम करचें पडटलें। तातूंत ताची इकोसिस्टम स्टडी करची पडटली, इकोसिस्टम सर्विसीस करचे पडटले, तातूंत इकॉनॉमिक्सूय इनवॉल्व आसा। ह्या सगळ्याचो अभ्यास करून बऱ्या पैकी डॉक्युमेंट क्रिएट करचो पडटलो आनी तो सेंट्रल ऑथॉरिटीक सबमीट केल्या उपरांत नोटिफाय जातलो। सो आतां पर्यंतचे जे प्रयत्न आसा ते योग्य दिशेन चल्ल्या की आमकां हे वेटलँड प्रोटेक्ट करपाक जाय। एट द सेम टायम हें समजुपाक जाय की गोंयांत CRZडान खुबशी जागा गेल्या म्हणजे ज्या जाग्यार रेग्युलेशन्स आसा। आतां पर्यंत वेस्टर्न घाट्स आसा आमचे कडेन जी आमची हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी जी खूब प्रोटेक्ट करपाची आमकां गरज आसा आनी ती प्रोटेक्ट करताय बी। रिजर्वड फॉरेस्ट एरियास आसा, सँक्च्युरीज आसा। ह्याच्या व्यतिरिक्त आनी जेन्ना आमी चड वेटलँड्स प्रोटेक्ट करतले तेन्ना नक्कीच आमकां तांच्या लोकांच्या जिवनाचेर कितें परिणाम जाता तो पळोवन तांकां विश्वासान घेवन पब्लीक कन्सल्टेशन करून अशें सगळें करपाक जाय। तें म्हणजे एक कायदो काडलो आनी सगळ्यांक आमी थांबयले अशें करूंक शकना। पूण आनी हें करतना वेळ लागतलोच। तेन्ना 3 म्हयन्याचो वेळ दिला तांच्यांनी करपाक सांगला। आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो आनी आमी प्रयत्न करतले की चडान चड वेटलँड तो पर्यंत आयडेंटिफाय करून आमी नोटिफाय करतले। पाणथळ जागे अधिसूचित जाल्या उपरांत बेकायदेशीर अतिक्रमण, लँड फिलिंग, गार्बेज डंपिंग सारखेल्या प्रकारांक आळाबंद घालतले। नोटिफाय केले जाल्यार प्रोटेक्ट जातले ते। पहिली गोष्ट म्हणजे थंय कितें तरी वेस्ट डंपिंग जाता। आतां वेस्ट डंपिंग कोण करता? थंय स्थानीक लोकूच करतात न्ही। तांकां रेग्युलेशन्स येतले। खंयचे जर कमर्शियल एक्टिविटी करून थंय घाण सोडटा जाल्यार म्हणजे पूण वेस्ट वॉटर भितर सोडपाक मेळना। त्यानंतर गार्बेज डंपिंग करपाक मेळपाची ना। इवन इल्लीगल फिलिंग एनक्रोचमेंट तर बिलकुल करपाक मेळपाची ना। त्या बद्दल अशें प्रोटेक्ट जातले त्या बद्दल शंका ना। गोंय विद्यापीठाक बरोबर घेवन सरकारान हे आदींच गोंय राज्य पाणथळ अधिकारिणी नेमल्या। नॅशनल वेटलँड इन्व्हेंटरी अँड असेसमेंटाच्या डेटा प्रमाण गोंयांत सुमारे 383 पाणथळ सुवाती आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विजय सुभाष कुटवळकार। घेऊया एक ब्रेक।